बागीवन पावलून टोमकारांक बरयलेले चिटेवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाची बासावणी मुखार दुबावून अब्राहाम फाटीं फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका गोठायेन भरलो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायला तितलेंय शांती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें लेखोन आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच विशीं न्हय, तें आमकांय लागता. आमच्या सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला ताचेर आमी भावार्थ दवरता. तें आमकांय तशेंच लेखोन येतलें. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरचेक भेट केली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणली. आपले पोरचेक भेट दिली. दोयेन तांणी सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवोन तारकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब: सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपली पोरचेक भेट केली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो दुयेस दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें तांणी भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब: सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरचेक भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहाम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब: सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोरचेक भेट केली. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें ताका सांगलें, चोतराय दोरात आनी 2 ग्रेस्कायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुष्कळ ग्रेस्काय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलोलें ना. मागीर ताणें ताका एक वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताचे शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेदो तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरून म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कडेन मोडून ताचेकूय व्हडलें बांदलोलें आनी म्हज्या शेतां भाटांचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आसतलें तातूंत भरून दवरतलो. लोक मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो,
जिवा म्हज्या सोबार वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजी आदी आसा, विसो घे, खा पी आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आयज राती तुजो कुडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलें तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात ताची गोठ ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ग्रेस काय सांबाळटलो, देवा मुखार ग्रेस जावचो ना. नियाळाक आदार एक गावपी अशें गायता, एक ग्रेस मनीस जायते कुरुटांचो बोंगलो बांदता. कितल्याच लाखांच्यो वस्तू आसतात, पूण आल्तारार जेजू सायबिणी मायना मागणें करूंक पवित्र पुस्तक आसना. कॅन्सराची पिडा जावन घरांत कुसून मोरता. संवसारांत ग्रेस म्हूण जियेतालो, आखरेक गरीबसाणीचें मरण मरता. पयले वाचपांत आज भाग्यवंत पावलो रोमकारांक जेजूचेर बावाट धरूंक शिटकायता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सर्गीच्या राजाचे दोळे लावन ल्हानविकायेचें जिवीत आपणायता. दुसऱ्यांचे हुस्क्यान जियेता तो देवा मुखार ग्रेस म्हूण सांगता. पूण तो ग्रेस मनीस संवसारी वस्तूंचो गुलाम जालो आनी सर्गीच्या राजांची ग्रेसकाय वळखूंक विसरलो. जिवीत आनी मरण देवाच्या हातांत आसता. आमचे ध्यान मन सर्गीच्या राज्यांत वचपाच्या तयारेंत रावंक जाय. त्या ग्रेस मनशा भाशेन फकत संवसारी वस्तूंक लागून जेजूक विसरूंक फावना. आमच्या जिवितांत सदांच जेजूक आनी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक जाय. आनी आमच्या जिविताचो हेतू मनांत धरून संवसारांत आमची यात्रा चलतना बऱ्यो कोरण्यो करून सर्गीच्या राज्यांत वचपाक तयार आसूंक वावुरया आनी देवा मुखार ग्रेस जावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूक आनी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक आमी वावुरया.